कारवार हत्या प्रकरणात आता वेगळे मॉडर्न आयला। हणकोण कारवारचे व्यावसायिक विनायक नायक हाच्या हत्या प्रकरणात हात आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्या गुरुप्रसाद राणेची कूड मांडवी न्हंयत बेतीवटेन सापडली। गुरुप्रसाद राणेच्या बायलेन कुडीची वळख पटयली। आता ही आत्महत्या काय घातपात ते कळपाक मार्ग ना। विनायक नायक हत्या प्रकरणात कारवार पुलीस फाटल्या 2 दिसांच्यान गुरुप्रसाद राणेच्या मागार आशिल्ले। मालीम जेटीर नुस्तेमारी ट्रॉलराचेर काम करपी ओडिशाच्या सचिंद्र खाडिया ह्या 39 वर्साच्या कामगाराक सोमारा उसरा राती मरण आयलें। मालीम जेटीच्या गेट नंबर 2 कडेन एकलो जाम जावन पडला म्हणून म्हायती मेळटाच पर्वरी पुलिसांनी थंय धांव मारली। ताका ताकतिकेन जीएमसीत व्हेलो। थंय दोतोरांनी तो सोंपलो म्हणून जाहीर केलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताका बरें दिसनाशिल्लें। वोकारे येताले आनी मोडशी पडटाली अशें कळटा। आता मालीम जेटीरूय ह्या कामगाराक मरण आयिल्ल्यान सध्या भयाचें वातावरण उप्रासलां। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण मंगळारा राज्यभरांत उटंगाराच्या पावसान हाजेरी लायली। फाटल्या 24 वरांनी सरासरी 3.69 इंच पावसाची नोंद जाल्या। मजगती पेडणे 7.28 इंच तर राजधानी पणजेत 5.41 इंच पावसाची नोंद जाली। राज्यात 1 जून ते 25 सप्टेंबर मेरेन वट्ट 171.33 इंच पावस पडलो। पावसाचो हो नेट कायम उरतलो। बुधवार 25 सप्टेंबर खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। जम्मू काश्मीरात दुसऱ्या टप्प्यात सांजे 5 मेरेन 54% मतदान जालें। रियासी जिल्ह्यात सगळ्यांत चड म्हणल्यार 71.81%, जाल्यार श्रीनगर जिल्ह्यात सगळ्यांत कमी 27.31% मतदान जालें। म्हजेर जाल्ल्या टिकेचे हांव स्वागत करता। तातूंतल्यान म्हाका चुको सुदारपाक मजत जाता अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीन म्हणलें। फुल टायम मुख्याधिकाऱ्याचो मागणी आपणे पुराय केल्या। वेळात वेळ काडून संसदेवयले प्रश्न प्राधान्यान सोडोवपाचे निर्देश मुख्याधिकाऱ्याक दिल्ल्याचें दिगंबर कामतीन सांगलें।
पोन्ने गोयच्या सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या अवशेषांच्या प्रदर्शना खातीर पोप फ्रांसिस हांकां आपोवपाक भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक अपेस आयला। लोकांच्या भावनांचो आदर करपाक सरकार परत अपेशी थारला अशी टिका विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केल्या। देखून ह्या प्रदर्शना विशीं सरकारान बेगोबेग समितीची बसका घेवची आनी ह्या विशयाचेर चर्चा करची अशें आलेमावाचें म्हणणें। अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाची प्रेरणा दिवपी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या मार्गदर्शना प्रमाण केंद्रातलो आनी राज्यांतलो भाजपा सरकार ह्या तत्वाचेर वावुरता। देखून भाजप सरकार समाजाच्या निमाण्या घटका मेरेन पावता। ह्या सरकाराचे सध्याचे काम पंडित उपाध्याय हांच्याच विचारांतल्यान सुरू आसा। देखून हेच काम तांकां खरी श्रद्धांजली थारतली अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे भाजपा कार्यालयांत जाल्ल्या पंडित दीनदयाळ उपाध्याय हांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमा वेळार केलें। चवथ सोंपता थंय तसा भाज्यांचे दर परतून वाडल्यात। बाजारांत लसणीचे दर जाल्यार तेंगशेर पावल्यात। सामान्य लोकांक हाचो बरोच फटको बसतलो। कांद्याचे दर आनीकय वाडपाची शक्यताय भाजी विक्रेत्यांनी उक्तायल्या। आसामात सध्या डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जायत आसा। अजून मेरेन हजारांवयर डेंग्यूच्यो केसी नोंद जाल्ल्याचें कळटा। जुलय म्हयन्यांत 214 दुयेंती, ऑगस्टांत 293 दुयेंती जाल्यार सप्टेंबरांत 336 केसी नोंद जाल्ल्याचें कळटा। आंग दुखप, जोर येवप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां। कोणाकूय जर अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच भलायकी केंद्रांत दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। कुडचडे वाठारांत रातच्या वेळार रस्त्यार हेडपी गोरवां दिसलीं जाल्यार तांकां धरून सध्या मयेच्या गोशाळेंत धाडटात अशें काकोडा कुडचडेचो नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष प्रसन्न भेंडे सांगता। तशेंच गोशाळेंत धाडिल्ल्या गोरवांच्या खावडाची वेवस्था लेगीत पालिकाच करता अशें नगराध्यक्षान स्पश्ट केलें।
सरकार जर रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार आमकां सरकाराची गरज ना। सरकारी नोकऱ्यो दिवप ही सरकाराची जापसालदारकी आशिल्ल्याचे मंत्री विश्वजीत राणेन उलोवन दाखयला। वाळपय भाजपाचे सदस्यत्व मोहिमे वेळार मंत्री विश्वजीत उलयतालो। कमीत कमी 22,000 नोकऱ्यो तयार करून दर एका मतदारसंघात 1000भर नोकऱ्यो दिवपाक जाय। फुडल्या अडेज वर्सात तशें जालें ना जाल्यार आपुणूच तुमकां वेगळो विचार करपाक सांगतलो, अशें ताचें म्हणणें। गोंयांत बेरोजगारी वाडतूच आसा। रोजगार निर्मिती कडेन सरकाराचें लक्ष ना। सरकारी नोकऱ्यांचो दर आदींच थारिल्लो आसता, ताका लागून पात्र उमेदवारांचेर अन्याय जाता, अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता। 2027चे वेंचणुके मेरेन सरकार बदलतले तेन्ना बेरोजगार तरणाट्यांनी निराश जावचें न्हय, अशें आवाहनूय ताणें केलें। कुडणे येवपी मायनिंगेक थळाव्यांनी येवकार दिला, मात ह्या खणीचो रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या नैसर्गिक संपत्तीचेर परिणाम जातलो म्हणून देवस्थान समितीन ह्या मायनिंगेक खर विरोध दर्शायला। सांखळे मतदारसंघातल्या करमळे कुडणे हांगासर ब्लॉक 6 JSW स्टील कंपनीच्या जनसुनावणेक कुडणे गांव तशेंच पंचायत आनी लोकांनी मान्यताय दिल्या, मात हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थान समितीन ह्या मायनिंगेक हरकत घेतल्या। ही खण सुरू करता जाल्यार देवस्थानाच्या नैसर्गिक संपत्तीचेर हावळ येवची ना हाची हमी दिवची, अशें रुद्रेश्वर देवस्थान समितीचे कायदेशीर सल्लागार आदवोगाद अमित पालेकारान सांगलें। दर्यादेग वाठारांत आवाज प्रदूषण अशेंच चालू उरलें जाल्यार अधिकाऱ्यांक पयलीं निलंबीत करपाक जाय, अशें अल्हाबाद उच्च न्यायालयाचे आदले मुख्य न्यायाधीश फरदीन रिबेलो सांगता। हे विशीं आदेश दिवनूय अधिकारी आयकनात जाल्यार न्यायालयाक कारवाय करपाचे पुराय अधिकार आशिल्ल्याचे ते सांगतात। गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड कार्यावळींत ते उलयताले। मुंबई वसाय हांगा एका 16 वर्सां पिरायेच्या चलयेचेर केल्ल्या बलात्कार प्रकरणात मुंबई पुलिसांनी एकल्याक अटक केल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 जाणांनी मेळून हो बलात्कार केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। ते चलीक फाटल्याच म्हयन्यात ह्या आरोपीक मेळपाक गेल्ले। सप्टेंबराच्या 2 तारखेक ती परत मेळ्ळी, त्या वेळार ही घडणूक घडली। हे संदर्भात एकल्याक अटक केला।
फाटल्या 3-4 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून राज्या भायल्यान येवपी भाज्यांचे प्रमाण सध्या उणे जाल्यात। बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारात भाज्यांची शॉर्टेज दिसून येताली। दुसरे वटेन राज्या भायल्यान येवपी नवीन कांदे बाजारांत आयले, तरी लेगीत वाडिल्ल्या कांद्याचे मोल कमी जावपाची अजूनय चिन्नां दिसनात। कांद्या फाटोफाट आतां टोमाटाय म्हारग जाल्यात। भारतांत श्वासन रोगाच्या दुयेंतींनी वाड जाल्ली दिसून येता। हे रोग चड करून हवेतले प्रदूषण, धूम्रपान हाका लागून जाता असो अदमास आसा। वेळार ताचेर उपचार घेत जाल्यार मनीस वाटावता। हवेतले प्रदूषण उणें जालें जाल्यारूच हे दुयेंती उणें जावंक शकतात अशें दोतोर सांगतात। मुंबईत परतून एक फावट उटंगाराच्या पावसान हाजेरी लायल्या। 23 ते 24 सप्टेंबर ह्या एका दिसान 75 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याचे कळटा। वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडटलो 2 दीस अशें वेधशाळेन कळीत केला। हाका लागून हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला। मडगांव शारांत आशिल्ल्यो उक्त्यो सुवाती वळखून त्यो पार्किंग सुवाती किंवा मल्टीलेवल पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून हो विशय सुटावो करपाचेर भर दितले। तशेंच शारांत जंय खंय बेवारस गाडयो पार्क केल्ल्यो आसात त्यो नगरपालिकेक कळयल्या उपरांत रोखड्योच ताब्यात घेतले, अशी माहिती ट्रॅफिक उप अधीक्षक प्रबोध शिरवयकार हांणी दिल्या। बीच वेडिंगे खातीर केल्ली दरवाड निमणी फाटी घेतल्या। बीच वेडिंगे खातीर दिसाक 1 लाखाची दरवाड केल्ली। दर्यादेगेर लग्न वा हेर इव्हेंटांक हे शुल्क पयली भशेन 5 दिसां खातीर 1 लाख रुपया आसतले। 5 दिसां उपरांत दर दिसा 10,000 रुपया वाडटले।
बुधवारा अंजुण पोलिसांनी डीवायएसपी संदेश सोळणकर आणि आमदार डिलायला लोबो हांच्या मार्गदर्शनाखाला भाडेकरू तपासणी मोहीम राबयली। आलीसाराक कसले गुन्यांवकारी घडणुको घडच्यो न्हय हाका लागून व्यवस्थित कागदपत्रांची तपासणी केली। अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळोवपा खातीर सरकारान धनगर समाजाक गवळी धनगर म्हणून अधिसूचित केले उपरांत लेगीत आरजीआय हांणी राज्य सरकाराचो प्रस्ताव परतून न्हयकारला। हे संबंधी राज्य सरकारान परतून 2 सप्टेंबराक केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाक पत्र धाडला अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। राज्यांतले धनगर समाज फाटली कितलीशीच वर्सां एसटी दर्जो दिवपाची मागणी करतात। धारबांदोडेच्या तामसोडो वाठारांतली आंगणवाडी निमणे सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या रिकाम्या कुडीत आता स्थलांतरीत केल्या। भाड्याचे कुडीत चलपी अंगणवाडीत पावसात ओलसाण येताली, ताका लागून विद्यार्थ्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो। ते उपरांत अंगणवाडी स्थलांतरीत करपाचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केल्लो। देखून आता अंगणवाडी स्थलांतरीत केली म्हणून पालकांनी सरकाराचे तशेंच गोमंतक टीव्हीचे उपकार आटयल्या। सांगावेल्या दाणो पुलाचे बांदकाम सध्या सुरू आसा। देखून ह्या नव्या पुलाचे काम फुडल्या 4 म्हयन्यां भितर पुराय जातले। तशेंच ह्या नव्या पुलाचे उक्तावण फेब्रुवारीत जातले अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या। पुणे बँक ऑफ इंडियाचे शाखेत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा। हाचो त्रास बँकेत येवपी ज्येष्ठ नागरिकांक तशेंच लोकांक सोंसचो पडटा। कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांची कामां जावपाक कळाव जाता। देखून बँकेन कर्मचाऱ्यांची भरती करची अशी मागणी गिरायकांनी केल्या।